बेतोड्या दुमेमळ हांगा जीईडीचें काम चालू आसतना पायपलायन फोडली. पायपलायन फुटिल्ल्यान शेकड्यांनी लिटर उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवून पेड्ड्यार जाता. एके वटेन ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात आनी दुसरे कडेन अशी उदकाची नाशाडी जाल्ल्यान थळावें तिडकला. संबंदीत उदका विभागान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग पायपलायन दुरुस्त करून दिवची म्हूण थळाव्यांची मागणी. जे जाग्यार जीईडीची काम चलता आसतना जेन्ना हांगा एक फोंडकूल मारपा खातीर तो मानाय आपले ब्रेकर घेवन मारतालो, ती कोणाच्यान पायपलायन गेली, ते पायपलायनीक तो ब्रेकर लागलो आनी पायपलायन फुटलेली आसा. मोठ्या प्रमाणात हांगा उदक वेस्ट जाता. जवळ जवळ अर्दवर जावन गेले हांगा उदक वेस्ट जाता आनी लोक हांगा वैद्यनगरान, दत्तगड, बाकी सारके गांवांत ह्या उदकाची इतले प्रॉब्लेम आसा. आतां मे म्हयन्याक ते लोक टँकरची वाट पळयता आनी अशे पद्दतीन जे नळाचें उदक जे सोडलेलें उदक जर अशें वेस्ट जावपाक लागलें जाल्यार तेंचें कितें जावपाचें. आतां लोकांक दिसाक एकूच टँकर येता आनी तेवूय बीन बाबा सांबाळून उदक वापरता आनी अशे तरेन नळाची जेन्ना उदक येता आनी ते जर अशी पायपलायन फुटोन जीईडी वर काम करता आसतना ते पायपलायन फुटोन उदक वेस्ट जावपाक लागलें, ताका कितें म्हणपाचें. संबंदीत खात्यान हेचो विचार करचो आनी जाता तितले बेगीन पायपलायन दुरुस्त करची आनी लोकांक हांगा उदकाची वेवस्थीत सोय करची. गोमंतक टीव्ही खातीर वैद्यनगरांतल्यान एकनाथ खेडेकर.